मांद्रे मतदारसंघात पक्षान तिकेट कोणाकूय दिवं पण पोटवेंचणुके खातीर आमी संघटीत रावतले। पक्ष संघटीत करपाक कार्यकर्त्यांचो वावर चालू आसा आनी काँग्रेस पक्षाचे जैत निश्चित आसा अशें गोंय काँग्रेसीचे उपाध्यक्ष बाबी बाक्कर हांणी सांगलां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पार्श्यां घेतली, केरी गांवांत घेतली, तुवे गांवांत घेतली, मोरजेन घेतली, प्रत्येक गांवांत आमकां एकदम बरो प्रतिसाद मेळ्ळो। हे मिटिंगेक येतना आमचे अनुभवी अशे आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत कलप हे हाजीर आसताले, आदले मंत्री संगीता परब हे येताल्यो। हे सगळ्यांनी मेळून कार्यकर्त्यांक जागृत करपाचें काम केलें। आयज आमकां असो प्रतिसाद मेळटा की एक सगळ्या कार्यकर्त्यां भितर काँग्रेसच्या उत्साह निर्माण जाल्लो आसा आनी जे कार्यकर्ते आमी जमयता मेळटा हे कसले आशेन आमचे कडेन येयना, निस्वार्थीपणान काम करता। आतां आमचें काम आसा फुडें की प्रत्येक कार्यकर्ते आसूं, मांद्र्या मतदारसंघातले वोटर आसूं, आमी पर्सनली घरान तांकां गाठी भेटी तेंच्यो घेतले आमी वचून। आनी जे आमकां आमी पळयता काँग्रेस पक्ष आयज सबंद गोंयांत एक उत्साह निर्माण जाल्लो आहा आनी येणाऱ्या काळांत फुडल्या हो काँग्रेसचोच सरकार आसतलो हे निश्चित आमी सांगूंक शकता। आयज पळयात तुमी भारतीय जनता पार्टीचो भाजपा सरकार आयज अस्तित्वांत ना। हो सरकार आसून सामान्य ते जनतेची आयज पिटंबणा चल्लेली आसा। तेन्ना जनते कडेन आमी मागता खंय आमी चुकले बी जाल्यार आमकां माफ करचें। आमी तुमच्या दारार परत येतले आनी तुमचे विचार आमी आयकून घेतले आनी तुमी आमकां सहकार्य करचें अशें हांव फूल मांद्र्या मतदारसंघाचे जनते कडेन